सगळे आज आम गव्हर्नरा कडेन मांडिले. पेपराचे जे आर्टिकल येयला सगळ्यांगे नावांनी विथ डेट वायज वाल्मिकी बाब दाखयतलो हे सगळे मांडिले. ही ऑल्सो फील्स की जात तें सारकें न्हू उलयतो म्हूण सांगता तो ही वील टॉक टू द चीफ मिनिस्टर. चीफ मिनिस्टराक ताका समनूय करपा लायला. वी टोल्ड हिम यू समन द चीफ मिनिस्टर and express all this what is happening. Otherwise हे सगळे मेस जातले आणि कांयच हाती धरून मेळपा ना. जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टीची लिडरशिप, भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री, भारतीय जनता पार्टीचे ऑफिस बेरर्स जे गोंयांत आसा ते सगळे ह्या स्कॅमा भितर गुंतल्या. म्हणूनच सरकार भिता एक कमिशन अपॉइंट करता. आमी गव्हर्नरा कडेन लेटर करून हे सगळे दाखोवन दिला की कशे तरेन हातूंत भितर पुलीस डिपार्टमेंटाचे मनीस अरेस्ट जाल्ले आसा, सरकाराचे क्लोज लोक इन्वॉल्व जाल्ले आसा, अरेस्ट जाल्ले आसा. आनी कित्याक लागून पुलिसांचेर आमकां विश्वास ना ह्या स्कॅमा भितर इन्व्हेस्टिगेट करपाक. कारण पुलीस हॅज बिकम स्टूज ऑफ दीस गव्हर्मेंट. पुलीस इज नो लॉंगर इंडिपेंडंट. गोवा पुलीस आज खंयच इंडिपेंडन्स उरूंक ना. आनी जर सरकार म्हणटा की हो स्कॅम इज नथींग टू डू विथ भारतीय जनता पार्टी एंड दीस गव्हर्मेंट जाल्यार भंय कित्याक दिसता ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करपाक. ऑलमोस्ट अराउंड 18 जाणां सुमार आता अरेस्ट जाल्ले आसा आनी तेजी इन्क्वायरी चालू आसा. आता हितून अशें दिसून येता की रिसंट जो धरलेली ती म्हणजे श्रुती प्रभू गांवकर हिजो जो लिंक आसा हो बीजेपीक इन्व्हॉल्वमेंट आसा. आणि बीजेपीची जी महिला अध्यक्ष म्हणून ही पयली जाल्ली आणि आता बीजेपीची हितून टोटली लिंक्ड असो एक कॅरेक्टर असो दिसून येता. आणि अशे बीजेपीचे कितलेशे लिडर हांकां सपोर्ट करता जावं हे जे जॉब कॅश फॉर जॉब स्कॅम आसा हितून कितलेशे लिडर इन्व्हॉल्वमेंट आसा हे दिसून येता. ही जी आसा ती टोटल इन्क्वायरी आसा जी हायकोर्ट रिटायर्ड जज आसा त्यांच्या अंडर बसोवची म्हणून आमचो डिमांड. आणि 200-250 कोटी लागलेले आसा. सो हे सगळे हांव म्हणटा की मुख्यमंत्र्यान सोदून काडपाची गरज आसा. कारण तुवें बऱ्या कामाक हात घातलेलो आसा. हे सोदून काडपाची गरज आसा आणि हेच्या मुळा पर्यंत मुख्यमंत्र्यान वचप खूब गरजेचें आसा. आणि जो कोण इन्वॉल्व आसा सामको तेचेर कितें तरी कारवाई जावप खूब गरजेचें आसा. आणि हे ताबडतोब बंद जावप